आज सांगपाचें म्हणजे कितें अशें आसा कितें आयज फाटल्याच दिसांनी हो सेम इन्सिडंट ह्याच अडानी कंपनीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे हांगा वास्को गॅस पायपलायनीचें जे काम करपाक लागिल्लें आसा जेका सेफ्टी म्हणटा ती पयली इम्पॉर्टंट जी गॅसीचे पायपलायन घालपाक हे करपाक सोदता तेका सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणटा ते सेफ्टी. आयज ते खंयसरूच कोणाकूच भिनासतना सेफ्टीच्या बद्दल कसलेच प्रिकॉशन घेनासतना फाटल्या दिसांनी येदोळांच्यानी इन्सिडंट केलो कितें इलेक्ट्रिसिटीची जी लायन आसली ती सगळी आख्खी खणून थंयसर इलेक्ट्रिसिटीचो इश्यू जालो आनी आख्खे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन 22 वरां लायट नासतना आमकां रावचें पडलें. तशेंच वास्कोच्या लोकांकूय ताजो इफेक्ट जालो. आयज सेम परत हे कॉन्ट्रॅक्टरान खंय तरी म्हाका दिसता दादागिरी करून परत तेंच्यांनी आतां हे खणून दवरलेलें आसा आनी हे खणल्या उपरांत आयज PWDची ती छोट्या पायपलायन आसा ती आयज डिस्टर्ब जाल्लेली आसा. आयज ती पायपलायन बस जावन थंयसर म्हाका दिसता वास्कोकारांक 2 दीस जाले उदक ना. पयलींच आमकां मुर्मगांवान उदक येयना. आमकां मुर्मगांवकारांक 1 वर उदक मेळटा ती 2 वरां उदक मेळटा आख्ख्या सड्याच्या बागार. आनी वयल्यान हांगा हे कॉन्ट्रॅक्टरान पायपलायन फोडून आयज कितलेशे उदकाचो जो वेस्ट केलो आसा. लास्ट टायम सुद्दां हांवें सांगलेलें आसलेलें जी लायटीचे वेस्टेज जाला तेजो भरपाई हे कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून जावंक जाय, हे अडानी कंपनी कडसून जावंक जाय म्हणून. कित्याक हे कसलेच प्रिकॉशन घेना. आमकां वास्कोकारांची मेन म्हणटा ती सेफ्टी इम्पॉर्टंट. आमची आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्याची सेफ्टी इम्पॉर्टंट आनी जर हे सेफ्टी धरून जर काम करपाक सोदना जाल्यार म्हाका दिसता लास्टाक पब्लिकाक फुडाकार घेवन आमकां सगळ्यांक फुडाकार घेवंक जाय. कित्याक वी आर रिस्पॉन्सिबल रिप्रेझेंटेटीव ऑफ द पीपल. आमकां फुडाकार घेवन म्हाका दिसता लास्टाक आमकां ते कॉन्ट्रॅक्टरांक खंय तरी एक्शन घेवची पडटली, तांकां स्टॉप करचो पडटलो. लास्ट टायमी सुद्दां आमी सांगलेलें आनी हांवें कंटिन्युअसली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक सुद्दां हांवें फोन केलेलो नेक्स्ट डे सुद्दां कितें बाबा तुमी कंप्लेंट फायल केला काय ना म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें आमी कंप्लेंट फायल केलेले, आतां पुलिसांचे ते कितें पुलीस कितें एक्शन घेता ते. सो आजून पर्यंत म्हाका दिसता तेंचेर कसलीच एक्शन जाल्लेली ना. खंय तरी दुबाव येता कित्याक ही कंपनी अडानीची असल्या कारणान म्हाका दिसता खंय तरी हांकां भंय आसा काय म्हणून. अरे आमच्या गोंयकारांक, आमच्या लोकांक, आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांक, मुर्मगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक, वास्कोकारांचो जीव तुमी धोक्याक घालून तुमी हे लोकांक भियाता काय? तुमकां कितें हेजो बेनिफीट मेळो काय तुमकां कितें कमिशन मेळ्ळें म्हणून तुमी ओगी रावलेले आसा? हे लोकांचो जीव धोक्याक घालून तुमी असली नाटकां करनाका. आयज हे पळोवपाक गेलो आयज आख्खो आमचो वास्कोचो ट्राफीक हो जाम जाल्लो आसा. लोकांक 2 दीस जाले उदक ना. आयज म्हाका दिसता हो एक्शन घेवपाचो टायम येयलेलो आसा आनी ज्या मनशाक 15 मे पर्यंत परमिशन आसलेलो तो मनीस आयज पर्यंत खणटा. 31 मे जायसर जर खणटा जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता हेच्या भितर कोण हँड इन ग्लावज आसा तें खबर ना. बट समज तुमी हँड इन ग्लावज आसा ते कंपनी कडेन जाल्यार एटलिस्ट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ वास्कोच्या बाबा खंय तरी तेंचो फ्युचराक लागून तेंचे फाटल्या लायफाक डेंजर जावपाक न्हू म्हणून बाबा हे येदे व्हडलो खंयचो एक वायट घटना जावची न्ही म्हणून तुमी ताबडतोब तेंचेर एक्शन घेवचें.